पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिसांच्या दक्षिण भारत प्रचार भेटेर आयच्यान आसात. आज तांणी केरळच्या पल्लक्कड हांगा कोट्टा मैदानम ते अंचुविल्लक्कू मेरेन रोड शोत वांटो घेतलो. ह्या वेळार तांकां लोकांकडल्यान जय्यत प्रतिसाद लाभलो. त्या उपरांत तांणी तामिळनाडूंतल्या सेलम हांगा एका भौशीक सभेत वांटो घेतलो. प्रधानमंत्र्याच्या दक्षिण भारत भेटे मजगती आज तांणी पीएमके पक्षाबरोबर हात मेळवणी केली. भौशीक सभेत उलोवप करतना प्रधानमंत्र्यांनी पीएमके बरोबर केल्ल्या गठबंधनाविशीं उमेद उक्तावन ह्या वेंचणुकेन भाजपाक भोवमतान जैतिवंत करून तमिळनाडूच्या लोकांनी राज्याच्या उदरगतीक उर्बा दिवपाचो उलो मारलो. एनडीए के मिशन को एक और नई ऊर्जा मिली है. हमारे वरिष्ठ नेता और मेरा व्यक्तिगत संबंध भी जिनके साथ ज्यादा है, सब पीएमके ने भी एनडीए के नेतृत्व में तमिलनाडु का भाग्य बदलने की घोषणा की है. अय्या डॉक्टर रामदास जी का अनुभव और डॉक्टर अंबुमणि रामदास का टैलेंट, उनका परिश्रम तमिलनाडु के डेवलपमेंट को नई ऊंचाई देने में मदद करेगा. बंगळुरू हांगा नागरपेट वाठारांत प्रदर्शन करपी भाजपाच्या कार्यकर्त्यांक पुलिसांनी आडयल्ल्यान मोठो बोवाळ जाला. कांय दिसां फाटीं कांय मुस्लीम धर्माच्या लोकांनी एका दुकानदाराक मारपेट केल्ल्या प्रकरणाविशीं आरोपीक बेगिनात बेगीन अटक करपाची मागणी करीत भाजपाचे कार्यकर्ते प्रदर्शन करताले. नागरपेट हांगा प्रदर्शन करपाक परवानो नाशिल्ल्यान पुलिसांनी भाजपाचे केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे तशेंच आदले मंत्री सुरेश कुमार हांचे सयत हेर प्रदर्शन करप्यांक अटक केली. ह्या संबंदात तिडक उक्तायत भाजपाचे प्रदर्शन करतल्यांनी हनुमान चालिसाचो पाठ करीत विरोध उक्तायलो. केंद्रीय मंत्री आनी राष्ट्रीय लोक जनशक्ती पक्षाचे मुखेली पशुपती कुमार पारस हांणी केंद्रीय मंत्रिमंडळांतल्यान मंत्रीपदाचो राजिनामो दिलो. लोकसभा वेंचणुके खातीर बिहारांत एनडीएन सुवात वांटपाची कबलात केले उपरांत तांणी हो राजिनामो दिला. पारस हांच्या पक्षाक वेंचणूक लडोवपाक एकूय सुवात दिवंक ना ह्या कारणाक लागून तांणी हो राजिनामो दिला. नवी दिल्लींत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत पारस हांणी आपल्या पक्षाचेर अन्याय जाल्ल्याचो आरोप करून आपणे हो राजिनामो दिल्ल्याचें जाहीर केलें. माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई. इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग कर देता हूं. लोकसभा वेंचणुके खातीर पक्षाचे घोषणापत्र थारावपाक काँग्रेस कार्यसमितीची बसका नवी दिल्लीत जाली. ह्या बसकेंत पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, आदल्यो अध्यक्ष सोनिया गांधी तशेंच राहुल गांधी, प्रियांका गांधी वाड्रा, पी चिदंबरम, दिग्विजय सिंग, अजय माकन आनी केसी वेणुगोपाल हांचे सयत पक्षाचे हेर वडील फुडारी हाजीर आशिल्ले. लोकसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारांची नांवां थारावपाचेर आज सांजे काँग्रेस केंद्रीय वेंचणूक समितीची बसका जावपाची शक्यताय आसा. कार्यसमितीचे बसके उपरांत काँग्रेसीचे महासचिव केसी वेणुगोपाल हांणी येता त्या लोकसभा वेंचणुकेंत काँग्रेसीचे 5 गॅरंटी निर्णायक थारतले आनी तांच्याच आधारार काँग्रेस पक्ष वेंचणूक लडोवन जैतिवंत जातलो अशी आस्त उक्तायली. This 5 guarantee is going to be the game changer of this election. Party decided to take this message to the people of this country. On one side, government totally ignoring the youth of this country, farmers of this country, women of this country and workers of this country. Congress main objective is to highlight the issues of youth, women, farmers and our workers and those who are suffering in different walk of life. That is why we are emphasizing these 5 guarantees in a bigger way for this election. We already told we put the same level of guarantees in the Karnataka during the Karnataka elections. In Telangana during the Telangana election, we already fulfilled
Today, the Chief Minister of Telangana told that he already given 30,000 employment within 3 months. लोकसभा वेंचणूक 2024च्या फाटभुंयेर इंडी गठबंधनाच्या तयारेचेर उलयतना आम आदमी पक्षाचे गोंयचे अध्यक्ष अमित पालेकार हांणी फुडल्या 2 ते 3 दिसां भितर उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या इंडी गटाचो उमेदवार थारतलो अशें सांगलें. इंडी गठबंधनाची बसका जाले उपरांत ह्या गटाचो उमेदवार कसो आसचो हाचेर आपणे सुचोवण्यो दिल्या अशी माहिती तांणी खबराकारांक दिली. What has happened is for last few days after India Alliance candidature was announced for both the seats to be given to Congress, North Goa as well as South Goa, they had a particular process by which they had called for names of the candidates and they had done the process for the entire election. So what we have done is after India Alliance meeting was held with Mr. Manikrao Thakre, the Goa desk in charge, we have given various suggestions as to what kind of a candidate or what we are looking for in terms of a candidature for Congress party as India Alliance candidate, so that we can very convincingly tell our cadre to be strongly behind such a candidate, and those are the conditions which we have put forward. Those are the suggestions which are put forward, which have been considered very positively by the Congress desk in charge for Goa. And in fact, I think the delay is because of that. I think in next 2-3 days, Goa should get a name for North and South Goa. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एनडीए गठबंधनान आस्पावीत जावपाची शक्यताय आसा. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे मुखेली राज ठाकरे हांणी आज भाजपाचे वडील फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री अमित शाह तशेंच भाजपाचे सरचिटणीस विनोद तावडे हांची नवी दिल्लींत भेट घेतली. विनोद तावडे हांचे बरोबर सकारात्मक चर्चा जाल्ल्याची माहिती आसा. पक्षाच्या हेर फुडाऱ्यांकडेन चर्चा जाले उपरांत गठबंधनाचो निर्णय जातलो अशी खबर आसा. लोकसभा वेंचणुके आदी सत्ताधारी हेमंत सोरेन हांच्या सरकाराक झारखंडांत आज एक व्हड धडको बसलो. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे अध्यक्ष शिबू सोरेन हांची सून आनी आदले मंत्री सर्गेस्त दुर्गा सोरेन हांची घरकान्न सीता सोरेन हिणे झारखंड मुक्ती मोर्चा पक्षांतल्यान राजीनामो दिवन औपचारीकरित्या भारतीय जनता पक्षांत आज प्रवेश केलो. सीता सोरेन हिणे अध्यक्ष शिबू सोरेन हांका पत्रांतल्यान धाडिल्ल्या राजीनाम्यांत आपलो घोव भायर पडिल्ल्याक आपल्या बरोबर पक्षपात जाल्ल्याचो आरोप सीता सोरेन हिणे केला. सरकाराच्या वाणिज्य मंत्रालया बरोबर जोडिल्ले स्टार्टअप्स जेम पोर्टला वरवीं आपली बाजारपेठ वाडोवपाक लागल्यात. जेम पोर्टल वरवीं सुमार 37,000 परस चड स्टार्टअप्स जोडिल्ले आसात. ई मार्केट प्लेस जेम्साचे मुखेली कार्यकारी अधिकारी प्रकाश कुमार सिंग हांणी दूरदर्शनाकडेन उलयतना जेम पोर्टला वरवीं कितलेशेच स्टार्टअप आपल्या बाजारपेठाचो विस्तार करपाक लागल्यात हाचेर खोस उक्तायली. पहला कनेक्शन तो यही है कि हम खुद ही स्टार्टअप है गवर्नमेंट के इकोसिस्टम में, और जिस तरह हमारी ग्रोथ रही हम चाहते हैं कि हर एक स्टार्टअप हिंदुस्तान का ऐसे ही ग्रो करे. हमने पहले साल में 400 करोड़ किया और इस साल हम 4 लाख करोड़ करेंगे, तो 1000 टाइम्स की ग्रोथ हमारी हुई है. और इंक्लूसिविटी का जो हमारा पिलर है उसमें हम खास बल देते हैं कि जितने स्टार्टअप्स हैं उनको हम प्रमोट कर पाएँ. अभी करंटली हमारे पास 23,000 स्टार्टअप्स हैं और करीब 23-24 हज़ार करोड़ का व्यवसाय कर चुके हैं. हमारा जो मेन सक्सेस का फैक्टर है वो टेक्नोलॉजी है और हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी है. और हमने ये भी सोचा कि भाई जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसका दर्द हम समझें. तो जितने बायर्स थे, सेलर्स थे, उनसे हमने सीखा उनको क्या चाहिए, क्या उनको अड़चनें आ रही हैं, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो सब दूर किया और बहुत कन्विंसिंग लगी. बट हमने ये देखा कि एक बार जो हमारे पोर्टल पे आ जाता है वो फिर स्टिक करता है, बिकॉज उसको एडवांटेज दिखता है यहाँ पे. पणजी दूरदर्शन केंद्राची खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमची फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तसेच डीडी गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेरूय तुम्ही पळोवपाक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.